भाग्यवंत पावलून कालिश्कारांक बरयलाय चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, आमी स्वतंत्र जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडवून स्वतंत्र केल्यान. गोठ रावात आनी नव्यान गुलामपणाचे झूं तुमचेर घेयनाकात. हांव पावलू तुमकां सांगता, जर तुमी सुनोट करूंक दिली तर क्रिस्त जालो तुमकां अनुपेगी. सुनोट करूंक दितात तितल्यांकूय नव्यान शिटकायता. आख्खी समूट पाळूंक कायदो आसा तुमकां. समूर्तींत जर प्रमाणीकपण मेळटलें म्हूण तुमी रावतात तर तुमचो आनी क्रिस्ताचो संबंद तोडून तुमी कुरपे भायर पडल्यांत. आमी जाल्यार भावार्थाक लागून पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां प्रमाणीकपणाची मजुरी मेळटली म्हूण बरवसो धरून रावता. क्रिस्ता जेजूच्या एकतारांत आसलोल्यांक तांणी सुनोट केली वो ना केली म्हूण कांयच न्हय, पूण मोगाची कोन्यांनी दिसून येता तो भावार्थ की सगले. देवाचे उतर हे देवाचे बोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजो मोग म्हजे देवूं सर्वेस्परा. म्हणुया, तुजो मोग म्हजे देवूं सर्वेस्परा. तुजो मोग म्हजे देवूं सर्वेस्परा. तुज्या उतरा प्रमाणे तुजी सोडवूण म्हाका मेळूं. म्हाका दिल्लें विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्यांचेर हांव पातयेन रावलां. सबाब, तुजो मोग म्हजे देवूं सर्वेस्परा. तुजी समूर्त विस्वाशीपणान सांबाळटलो, सदां काळ नितीकाळी. तुजे कायदे पाळूंक म्हजी खुशी देखून मुक्त काळजान हांव चलतलों. सबाब, तुजो मोग म्हजे देवूं सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा म्हणल्यार म्हजो संतोश, तांचो हांव सदां मोग करून आयलां. तुज्या हुकुमा मुखार हात जोडटा, तांचो मोग करता. तुजे नेम मनांत घोळयत आसा. सबाब, तुजो मोग म्हजे देवूं सर्वेस्परा. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत, ते काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारखीताय. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून उलोवप सोंपयलें तेन्ना कोण एकल्या फारिजेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पाय धुले नात अशें तो फारिजेव आपल्या मनांतूच घडून विचारतालो. आनी सोम्यान ताका सांगलें, आरे तूं फारिजेव पात आनी ताट भायल्यान नितळ करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवणें आनी खोटेपणान भरल्यात. कोल्यानो जाणें भायल्यान आंग केलां ताणें भितरल्यानूय करूंक ना. तितलेंच न्हय, तुमचे कडेन आसा तातूंतलें काडून धर्मदान दियात, आनी पळयात तुमचें सगळें नितळ जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सांत पावलू म्हणटा की मोग जावन आसा खात्री खऱ्या क्रिस्ती भावार्थाची. दुसऱ्या उतरांनी तुका भावार्थ आसा जाल्यार तुज्या मोगाळ जिविता वरवीं
तो दाखोळ जाता. जुदेवांक परंपरा आनी रिती अदीक गरजेच्यो आसल्यो. त्यो रिती पाळूंक आनी परंपरा सांबाळूंक ते बेस बरे वावुरताले आनी दुसऱ्यांक शिकयताले. बापाक बोली न्हय पूण दया जाय म्हूण जेजू थावे कोट्टा आनी मोगाची मनशां जावंक दुसऱ्यांक पावोवंक अदीक म्हत्वाचें म्हूण सांगून दिता. मोगाळे जेजू, आमकां तुज्या मोगाची मनशां कोर.